हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशे आसा तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली. आम्ही हांगा बरी आसा. सो सकाळची जाल्ली आसा 12. ओके, टायम 12 जाल्ली आसा. सो आयज थर्सडे आणि आयज हांव एक स्वीट रेसिपी शेअर करतले. ओके, आणि आज करता हांव साबुदाणा खीर, क्रीमी कस्टर्ड साबुदाणा खीर करता. ओके, सद्दां आमी कितें करता, नॉर्मल आमचे दूध घालून ते नॉर्मल खीर खातात आमी करून सगळे. सो आज म्हणून मातशे चेंजीस करया कित्याक प्रियांश आनी सार्थक मातशें बरें करून खातले. कित्याक एक 4 दिसां पयलींच हांवें केल्ले, बेश्टे नॉर्मल केल्ले आमचे दूध बी घालून. आज मातशें कस्टर्ड पावडर बी आसा न्हू घरान, म्हणल्यार करया. ओके, सो दाखयतात तुमकां. ते जालें आज थर्सडे, सो म्हणल्यार आज करुया स्वीट रेसिपी. आज साईबाबाचो दीस आनी आज आमी प्लॅन केला खंय तरी वचपाचें साईबाबा टेम्पलान. ओके, सो प्रसाद आज थर्सडे आसा आनी आज आहा न्ही तो फ्री. सो म्हणलें या म्हटलें, थर्सडे म्हणजे साईबाबा टेम्पल विजीट करपाचें. सो मागीर वयतली आमी जेवन बी. आज शिवराकच जेवता आमी, दाल भाजी ते आनी कांय दाखयना तुमकां, कितें दाखयतले ते दाळ आनी भाजी. ओके, सो आतां मागीर जेवन सांजचे एक 4:30 to 5 o'clock आमी भायर सरतली. ओके, सो मागीर हांव घेतले व्हिडिओ, पळयतले तुमी फुडें व्हिडिओन. ओके, सो आतां आमी करया साबुदाणा क्रीमी कस्टर्ड साबुदाणा खीर. सो आतां आमी या किचनात. ओके, सो हांगा हांवें घेतलेले आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें घेतला साबुदाणा. हेका हांवें न्हू 1 hour भिजत घातलेले. ओके, सोक करून दवरलेले. ताका हांवें बरें 4 to 5 टायम वॉश करून उदक तेजे काडून घेतलेले आसा. हे पळय, सो हे म्हाका एक 2 बाउल भरून आसतले, नॉर्मल असलो बाउल. ओके, हो बाउल भरून आसतले. ओके, मागीर घेतल्यान 1 वाटी भरून शुगर. ओके, तुमकां जशें गोड आवडटा तशें तुमी वाडोवपाक शकता शुगराची क्वॉन्टिटी. मागीर हांवें घेतला हांगा कॅजू आनी आमचे किसमीस. ओके, रेझिन्स घेतला आनी कॅजू नट्स घेतला. ओके, मागीर हांवें घेतला हांगा कस्टर्ड, हो व्हॅनिला फ्लेवर आहा. तुमचे कडेन जो फ्लेवर अवेलेबल आहा तो तुमी घेवपाक शकता. ओके, मँगो जाल्यार मँगो खंयचो आहा तो. म्हाजे कडेन व्हॅनिला हांव यूज करतलो. मागीर हांव यूज करतले केसर. केसर हे म्हाका मम्मीन दिल्ले म्हाज्या. सो हे घालतले, केसर घालतले. ओके, सो आनी मिल्क हे ऑलरेडी दवरलेले आसा, दाखयता तुमकां. सो हे पळय, हेका बरो बॉयल आयिल्लो आसा, पळोवपाक शकता. आतां तातूंत घालता हांव कस्टर्ड पावडराची स्लरी करून घालता. तातूंत हांव मिल्क ऍड करतले. हे पळय हांवें घेतला पावडर. पळय, ओके, 2-3 टीस्पून भरून घेतला हांवें पावडर, कस्टर्ड पावडर. आनी हातूंत आतां हांव मिल्क घालून घेता. मिल्क घालून घेता. ओके, हे पळय, अशें वचपा दिवपा येना. हे पळय, सो मिल्क घालून घेता आनी तातूंत हांव ऍड करता. ओके, सो फ्रेंड्स, क्रीमी कस्टर्ड खीर हांगा रेडी जाल्ली आसा. ओके, एकदम टेस्टी जाला, बरी जाला. मागीर तुमकां प्रियांश आनी सार्थक खावन सांगतले कशें जाला ते. सो हे आसा क्रीमी कस्टर्ड खीर, तुमी मुद्दम करून पळया. ओके, सो मागीर तुमकां टेस्ट करून एकदां सांगता हांव. प्रियांश सांगतो तुमकां. सो मातसो थंड जाला, सो आतां हांव घेवन आयला आनी प्रियांश आनी सार्थक रावला खावपाक. सो प्रियांश एक घे आनी टेस्ट करून सांग कसो जाला तो. घे हो सार्थकाक. प्रियांश सांग खावन. प्रियांश सांगतलो तुमकां कसो जाला तो. हांवें टेस्ट केलो, एकदम बेस्ट जाला. ओके, सो आतां प्रियांश तुमकां खावन सांगता. खा, थंड जाला, खावन सांग कसो जाला. बरो जाला मरे, व्हेरी टेस्टी. आणि तुम्ही बी ट्राय करून पळया, मस्त आला. वाव, मस्त जाला खंय प्रियांशा. आता सार्थक सांगतलो तुमकां खावन. सार्थक खा. इलू इल्लेशे घे आनी खा आनी सांग. टेस्टी. सो तुमकां सार्थकान आनी प्रियांशान रिव्यू दिल्लो आसा. एकदम टेस्टी जाल्लो, बरोच जातलो तो. आनी एक हांव तातूंत इन्ग्रेडियंट घालपाक विसरले, ते म्हणजे आमचे कार्डमम पावडर म्हजे कडेन आसलेलो, बट म्हाजे तो याद ना. तुमी जाल्यार घालपाक शकता. ओके, कार्डमम पावडर. कार्डमम पावडर ना जाल्यार तुमी मातशें कार्डमम क्रश करून घालपाक शकता. ओके, सो तो खावन घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा. बाय. सो फ्रेंड्स, जशें की तुमकां हांवें सकाळी सांगलेले की आयज आमी साईबाबा टेम्पल वचपाचें आसा म्हणून. सो फायनली आमी वचपाक भायर सरलेली आसा आनी हांगा आमी पावला. हे पळय तुमी पळोवपाक शकता. आनी प्रसादाची आयज ऑफ आसलेली न्हू. खुबदां आमी अशें थर्सडे ब्रेस्तार येयले काय म्हाका याद येता साईबाबा टेम्पलाक वचपा जाय, पण प्रसादाचें कशें आहा तो सेकंड शिफ्टी बी आसलेले म्हण आमकां हाडपाक काय पॉसिबल जायना न्हू. आमकां तर येवपाक जायना कित्याक बोरे न्हू ते. आमकां फोण्यासून बोरे म्हणजे तुमकां खबर आहा कितकी डिस्टन्स आहा ते.
आनी बसीन येवपाचें पडटा. सो आतां आमी देवळान आयल्या आनी प्रियांश आनी सार्थक कितें थर्सडे म्हणजे अशें खंय भायर या अशें दिसता तांकां. आनी मागीर साईबाबा आयली आमी आतां देवाचें दर्शन घेवपा भितर सरला आमी. ओके. आनी प्रियांश आनी सार्थक भरपूर खेळ्ळे आसा. ओके. प्रियांश तर खूब हॅप्पी आहा. ओके. आनी सार्थक आनी प्रियांश न्हू टेंपलान बी वचपाक तांकां खूब लायक. आमकां थर्सडे म्हणटकूच न्हू आमी साईबाबा टेंपल अशें येतात. प्रसाद आसपा जाय ह्या घरान. तो ना जाल्यार तुमकां खबर आहा हांव काय गाडी चलोवपाक शकना. सो आमकां येवचेच प्रसादा वांगडाच भायर सरचें पडटा. सो आतां आमी भितर सरला. देवाचें हें बी चालू आहा. आरती आतां जावपाची आहा. तेंची 7:30 काय 8 o'clock तेंची आरती आहा. बट आमी आरतेक बी अशें रावना कित्याक चड टायम जाता न्हू. सो बरें करून पांय पडली आमी. ओके. ही आसा साईबाबाची पादुका. ओके. आनी मातशी वेळ बसली देवळान. भायर मातशी सरभोंवतणी बरें थंय एरिया आसा न्हू. भायर बरो ग्रावंड भायर बरें बसपाक बी लोकांक बरें तेंच्यांनी हें केल्लेलें आसा. आनी भायर एक व्हडली साईबाबाची हें आसा. तुमी खूब जाणां पावलेलीं आसतलीं स्पेशली जे गोंयान रावता ती. ओके. सो मागीर आमी थंय बसली. ओके. थंय प्रियांश आनी सार्थक न्हू भरपूर खेळ्ळे. ओके. आनी मागीर आतां भायर आमी बसला सगळीं जाणां. ओके. आनी हे पळय तुमकां सांगलेलें पळय भायर भरपूर स्पेस आहा म्हूण अशें. भायर भरपूर स्पेस. आनी थर्सडे हांगा न्हू दनपारां जेवण आसता. ओके. महाप्रसाद आसता. दनपारां आसता तो. बट आमी दनपारां आमकां येवपाक पॉसिबल जायना कित्याक प्रियांश आनी इश्कॉलान वयता आनी तेमी येता म्हणसर जाता 2 मागीर रेडी जाता हें करता म्हणजे तुमकां खबर आहा टायम कसो जाता तो. आनी मागीर दनपारां बरें जेवण आसा. भरपूर लोक येता हांगा. हे पळय हांगा एक हें आसा. सो अशें करून आमी म्हणलें आतां या म्हटलें. आनी मागीर आमी भायर सरली. आनी आतां हें टेंपल न्हू बरें आसा. बरें दिसता. प्रियांश धांवता तुमी पळोवपाक शकता. प्रियांश आनी सार्थक भरपूर सरभोंवतणी देवळाचे भरपूर धांवून प्रसाद हांगा बसलो तुमकां हाय म्हणटा. सो हांगा एक बरें ब्युटिफूल व्यू आसा. म्हटलें इल्लेशें शूट करून तुमकां दाखोवया. ओके. सो बरें आसा हे व्यू तुमी पळया आतां. ओके. बरें थंड गांवान येयला कशें. ओके. सायडीन. ओके. सो आतां वयता आमी फुडें. सो फ्रेंड्स आमी जे डेस्टिनेशनार येवपाचें आसलें तें प्रसादान हाडलें. तुमी गॅस करा खंय आसतलें आमी येयला तें आतां प्लेस हो. ओके. तुमकां कळ्ळां आसतलें मोस्ट ऑफ ऑल. बट खंयचो बीच कितें तें तुमी सांगपाचें मागीर म्हाका कमेंट करून. सो आमकां प्रसादान हाडलेलें आसा कोलवा बिचार. ओके. आनी तुमकां सांगू प्रियांश आनी सार्थक इतले हॅप्पी जाले एकदम तुमी शॉक कशें पप्पान आमकां आज बिचार हाडलो म्हणून तेंच्यांनी सांगोना काय ना. डायरेक्टली आमी प्रसादान आमकां हाडलें न्हू सरप्रायज कशें तेंकां अशी तेमी सांगता आनी आमी तेंकां व्हरता न्हू बिचार बी. सो हे पळय आमी आतां पावलेले आसा आनी इतकें बरें दिसता. नायट लायफ म्हणटा तशें बिचार न्हू. नायट अशें रातचें बरें दिसता एकदम बरें. खूब आवडलें म्हाका. आमी केन्ना अशें रातचें अशें वचना बिचार. केन्ना गेले जाल्यार अशें सांजचे 4 बी जेवन गेली घरा कडसून न्हावले. एक 6:30 आमी भायर सरतालो न्हू. न्हावपा म्हणून वयता न्हू आमी. बट हे आमी अशें म्हणटा तुका फर्स्ट टायम म्हणटा हांव. फर्स्ट टायमूच म्हणटा हांव. कित्याक केन्ना आमी अशें रातचें वचना. रातचें केन्नाच बीच लायफ इतले वर्स गोंयान आहा म्हणटा रातचें केन्नाच हांवें गोवाचें अशें बीच पळोवना. रातचें खरेंच बरें दिसता. खूब आवडलें म्हाका. फक्त रातचें गेल्यार कितें न्हावपाक मेळना इतकेंच. कितें नाल्यार अशें न्हू भरपूर एन्जॉयमेंट आसा. रातचें गेलें जाल्यार बेस्ट. आनी भायर तेंच्यांनी चेअर टेबल ट्युरिस्ट कोण येता पळय तेंकां खंय भितर बसपाक बेजार जाता. कित्याक भितर बसलें न्हू भायलो व्यू कांय दिसना. सो तेंच्यांनी म्हणून ते शेकवाल्यांनी कितें केलां खुर्च्यो चेअर्स बी न्हू सगळी भायर घातल्या टेबल बी. आनी एकदम बेस्ट केला. सगळ्यांना भायर वचून जाय तशी ऑर्डर घेवन खाता पिता मजा करता. ओके. सो ते एक बरें आसा. आनी इतलें म्हाका भरपूर आवडलेलें आसा तें रातचें बीच लायफ. ओके. आनी
आम्ही बसलेले मातशे थंय ओके बसून व्हिडिओ घेतलेलो आनी हो पळय म्हाजो फोटो आनी हे प्रस्तान घेतले हाका हुक्का म्हणटा गय हुक्का का म्हाकाय खबर नासली बट तेंचे स्पेशल व्हिडिओ शूट केला ओके हुक्का खंय आनी प्रियांश आनी सार्थक तर एकदम कितें म्हणटा तशें ते ओवर एक्सायटेड म्हणटा पळय तशें जाल्ल्या भरपूर नाचले तेमी रेव घेवन ओके हे ते टेबल हांव बसला पळय हेच टेबल अशें भरपूर घातलेली आसा आनी भरपूर तुमकां सांगता केन्ना तुमी गोंयान कोण गोवा भायर रावता पळय स्पेशली तुमी रातची विजीट करा बिचार तुमकां खूब आवडटलें फक्त एक डिसएडवांटेज कितें की न्हांवपा मेळना इतकेंच बाकीचें तूं कितें खा पी सुशागाद बेस्ट एकदम खूब आवडलें म्हाका आनी हांगचें बरें दिसलें रातचें येवन हे इतलें ब्युटिफूल दिसता इतलें बरें दिसता हे कोलवा आनी हांगा हे पळय प्रियांश आनी सार्थक मातशें खेळटात रेवेन उदका कडेन मातशें खेळटा तेमी सो आतां हांव व्हिडिओ हांगाच एंड करता ओके म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा लायक करा शेअर करा टील देन बाय